म्हाका दिसता गोंयांक एक बदलावचो हे जाल्लो आसा आनी गोंयच्या प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान प्रत्येक लोक बीजेपीक आशिल्ले त्यांचे ऑफिस बेरर आयज बीजेपीक विटलेले आसात आनी म्हाका खात्री आसा की गोंयांक 2027 एक नवे परिवर्तन घेवन येतले. लोक वोटिंग करता आसतना बीजेपीचो कार्यकर्तो सुद्धा आयज जो दुखावलेलो आसा तो सुद्धा बदलावाक वोट करतलो. 2027 मडगांवच्या इलेक्शनाक रावपाची गरज ना. मडगांवचे इलेक्शन 2027 पयलीं येतले कारण हेणी कितले तरी मॅनिप्युलेशन करून आमचे जे एंटी डिफेक्शनाचे जे केस फायल केल्ली आसा डिस्क्वॉलिफिकेशन आडोवपाचे प्रयत्न केले. म्हाका सुप्रीम कोर्टान पावोवपाचे सुद्धा आडोवपाचे आनी वेगळे वेगळे प्रयत्न केल्ले आसात. पूण योगायोगान आमचे मॅटर सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी पावल्ले आसा. नोटीस इश्यू जाल्ली आसा आनी हो फटींग दिगंबर कामत जो देवाक सुद्धा फटयता म्हणजे ताका देवान सांगला काय खबर ना. तो सांगता की आपण डिफेक्शन करता आसतना देवाक विचारून केला म्हणून देवान सांगला काय म्हणून. सुप्रीम कोर्टाची नोटीस जी आमची सव जाली ती सुद्धा हेका स्वीकारपाक ताकद ना जाली. म्हणजे जे 8 हेका सुप्रीम कोर्टान नोटीस इश्यू जाल्ली आसा. आमच्या लॉयरान सांगले की दिगंबर कामतीन ती रिफ्यूज केली. म्हणजे तू रिफ्यूज केली हेजो अर्थ तू डिस्क्वॉलिफाय जावचो ना असं न्ही. सो आय थिंक मडगांवचे आमी इलेक्शन 2027 रावचे परस मडगांवच्या इलेक्शनाक हे बाय इलेक्शन जावपाची चान्सेस खूप हाय आसात आनी त्या खातीर तेजी तयारी 8 मतदारसंघांक. आय एम व्हेरी थँकफूल टू अवर इंचार्ज बिकॉज लास्ट टाइम ही हॅज टेकन द मिटिंग्स इन ऑल द 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज where the defection has happened. So we have to also prepare for by-election for Margao. Once again, I welcome Baba Chirag to this party fold and thank you. Dilip Bab, म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिलो.